नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी एका म्हत्वाच्या आणि तितल्याच गंभीर प्रश्नाचेर हांगा चर्चा करपाक आयिल्ले आसात आनी ते म्हणजे म्हापशेचो एक 22 वर्साचो भुरगो सॅम्युअल ब्रागांझा हाजो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी ताज्या फाटल्यान ताजेर FIR जाली आनी त्या FIRचो धसको घेवन ताणें स्वताचेर गुळी मारून आत्महत्या केली. हातूंत भितर वेगवेगळे आतां विशय फुडें आयल्यात. ते म्हणजे एक तर ताका दिल्ली पोलिसांनी वागणूक, दुसरे म्हणटात ते आमचे सगळे जो लोकांचेर अशे रस्त्याचेर आपली गार्बेज उडोवपाची पाळी कित्याक येता ते, तिसरे म्हणटा सोशल मिडियाचो इतलो अतिरेक जाला ताजेर सगळ्याचेर कंट्रोल कसो दवरप, हो अशे 3 म्हत्वाचे प्रश्न सद्याक ह्या एका दुर्भागी मरणाक लागून फुडें आयिल्ले आसात आनी ह्या हाजेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात त्यो प्रतिमा बायकुतिनो. हांकां प्रतिमा येवकार तुका. प्रतिमा, तूं काल त्या घरा कडेन गेल्ले ताच्या आमच्या सॅम्युअलाच्या. एक्झॅक्टली कितें थंय सिच्युएशन कितें आशिल्लें, कितें तांच्या घरा कडल्या लोकांची म्हणणें कितें आसता म्हण? काल एनवायरमेंट डे 5th जून आणि आय वॉज सेलिब्रेटिंग इट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, अर्थ कीपर्स म्हणून आमचे कम्युनिटी ग्रुप आसा नावेली. सो तांचे बरोबर आमी डिफरंट झाडां रोवपाचो आमचो हें चालू आशिल्लो कार्यक्रम. मागीर म्हाका दनपारां सुमार एडवोकेटाचो फोन आयलो आनी म्हणपालो अशें अशें जाल्लें आसा म्हापसा एंड आय एम हँडलिंग एंड दीस एंड दॅट आनी द फॅमिली वी वूड प्रिफर यू टू कम एंड टॉक टू द मदर एंड द सिस्टर्स. सो आय जस्ट आस्क्ड हिम कितें जालें. तो म्हणपालो युट्यूबार आयिल्लें आसा पळय. एंड सिन्स आय वॉज बिजी दॅट आय हॅड मिस दॅट पोस्ट. पळोवपाक गेल्यार मागीर झूप करून पारलें की सॅम्युअल ब्रागांझा 23-year-old youth has committed suicide, means he has shot himself. I was very upset. Then 2:30, then again I got a call. They're saying that the mother knows that you are coming and they are waiting. I was actually feeling heavy. एक 22 वर्साचो भुरगो, एकलो एक चलो, 2 भयणी आसा ताका, बापूय काय ना, संवसारांतल्यान पिड्यार जालो आनी ही वॉज द होप एंड दिस थिंग सपोर्ट फॉर द मदर एंड सिस्टर्स. आनी कितें जालें अशें काय म्हणून. देन वेन आय वॉज ट्रॅव्हलिंग आय सॉ इच एंड एवरीथिंग वॉट had taken place. 3 तारखेर कितें जालें जाणा सुशांत बाब. 3 तारखेर सुमार वो भुरगो जो आसा ताजे बॅकग्रावंड सांगता. सॅम्युअल ब्रागांझा ताजें नांव, ताका मोगान सॅम म्हणटात आनी तो शिकतालो सेंट झेवियर्स कॉलेजींत, 2nd year इकॉनॉमिक्स शिकतालो म्हापसा सेंट झेवियर्स. एंड इट्स अ रेप्युटेड कॉलेज, यू नो दॅट. आवय ताजी टीचर आसा, शी इज अ टीचर इन अ व्हेरी रेप्युटेड स्कूल देर. आनी भयणी एकली कामाक आसा, एकले कितें तरी शिकता दिसता, 2 जाणांच्यो. आनी ते दीस खंय कितें जालें, सुमार सांजचें दनपारचें सांजचें अशें कितें तरी टायमार तो कार्डबोर्ड जाणा तूं, कार्डबोर्ड आसता पळय, कार्डबोर्ड इज ट्रिटेड एज बायोग्रेडेबल. तो जमनीत मेळटा, प्लास्टीक बी न्ही, बायोग्रेडेबल. ताणें खंय थंय हिप्स ऑफ गार्बेज आसता पळय ते वचून खंय ते उडयले. ते पोती तेणी ते गार्बेज खूब आसा थंय. आय सीन द सायट येस्टरडे ऑल्सो. गार्बेज आशिल्ली. सो तेणे उडयता आसतना वो कोण तरी आयलो बायकार, आपुणूय म्हापशेकार, आपणाकूय सिटी क्लीन जाय म्हणून तेणे व्हिडिओ काडपाक गेलो. पयले सुवातेर म्हणटा दॅट आय एम नॉट सेयिंग दॅट व्हिडिओ हजारांनी लोक काडटा. कोणीय समज सिवीक सेन्स ना आनी पालन करना जाल्यार दॅट इज द फास्ट वे, लायक यू नो दॅट आय हॅव गॉट अ प्रूफ दॅट यू हॅव वायलेटेड द लॉ एंड यू हॅव कमिटेड अ क्रायम, दॅट फायन. काडलो मरे तो व्हिडिओ. तूं काडटा आसतना देखून यू शूड हॅव अ गुड अप्रोच. से बाबा तूं शिकता मरे, तूं शिकलेलो भुरगो दिसता, तूं बरो घरांतलो दिसता, बाबा हे कितें करता अशें कितें तरी विचारू, तूं कितें उडयला. His tone towards Samuel was very rough and everybody has seen it on the video. हे करूं नाका, खाला उडयता तूं, हें करता, तुका दाखयता हें तें. सॅम्युअल तेका म्हणटा. सॅम्युअलान तेका म्हणलें चल मिस्टेक जाली. सॅम्युअलान ऑन रिकॉर्ड सॉरी म्हणलें तेणें तेका, वॉट एवर सायलेंटान. आनी इट्स ऑन रिकॉर्ड, जे लोकांनी आयकुना तांकां सांगपाक सोदता व्हिडिओ सारको आयकात. तेणें म्हणलें मिस्टेक जाली, सॉरी म्हणला तेणें. तरी पासून आतां ताजी ड्युटी कितें आशिल्ली ह्या चल्याची, तूं ताका सॉरी म्हणलें न्ही, बरें आनी मिस्टेक करनाका, नाल्यार तुवें तो व्हिडिओ जो काडला तो तुजी ड्युटी आशिल्लो. तूं त्या वॉर्ड कावन्सिलर जो आसा त्या वॉर्डाचो, म्युन्सिपालिटी लागता ताका, कावन्सिलराक तो व्हिडिओ धाडपाक जाय आशिल्लो आनी सांगपाक लागलो ह्या भुरग्याचो पळय हो नंबर गाडयेचो, ताजें नांव हें, आनी ताजेर एक्शन घेवपाक जाय. नाल्यार हीज ड्युटी वॉज टू कॉल द कॉप्स. वाय इज पुलीस देर, पुलिसांक न्ही आपोवपाक जाय आशिल्लें आनी पुलिसां कडेन हँड ओवर करपाक आसलो तो व्हिडिओ. आनी ताका कितें फायन लागता पळय, देर इज फायन, 5,000 कितें फायन लागता गार्बेज डाम केल्यार. ते फायन दिल्ले जाल्यार हे सगळें काबार जावपाचें. बट तो अति शाणो जालो. सी वी शूड अंडरस्टँड दीस, टुडेज यूथ ऑल्सो शूड अंडरस्टँड. एनीथींग यू ऑल गेट व्हायरल केलें म्हणून जायना.
एक भुरग्याची युथाची लायफ दिल्या. व्हायरल जेन्ना करता देन यू ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. You have to owe the responsibility. It is you. Yeah. So then he did it. And then तो व्हायरल जावन ताजेर खूप कमेंट्स हे ते येवपाले. आता 4 तारखेर पुलिसांनी ह्या चल्याक आपयलो स्टेशनार. तो चलो गेलो सुमार 2:45 कितें पावलो खंय तो. From 3 to 10 they made him sit in the police station. You tell me 8 वरां दंपाचे 3 गेल्लो, जेवण ना, चाव ना, काय ना, Okay. उपाशी पोटाचेर टील 10 o'clock ताका बसयले. PI बिझी आसा म्हूण सांगले. PSI पिलगनी म्हणटा तो ही वॉज लुकिंग इनटू दिस मॅटर. यू टेल मी गार्बेज उडयलो तुमकां व्हिडिओ आसा मरे. बरें कोणे तरी कंप्लेनंट आसपा जाय. कंप्लेन करपाक कंप्लेनंट आसपा जाय हो ना. ओके स्टेट कॅन ओके यू आर सॉरी सो मोटो तुम्ही हेजेर पळयले व्हिडिओ पळयलो व्हायरल. दे कॅन डू. व्हिडिओ पळयलो म्हूण ताका आपयलो. तूं म्हाका सांग ताजेर FIR करपाची कसली गरज आशिल्ली. FIR केल्यार FIR जाता जाल्यार इन लॉ भितर FIR आसा जाल्यार करप हे न्ही. पूण एक म्हणटा तूं 3 ते 10 बसून हे बारीक आतां हांव ताजेर येता पॉयंटार. दवरता. ताणें सॅम्युएलान तरणाटो भुरगो 22 वर्साचो स्टुडंट ताणें कितें थंय ड्रग्स कंज्यूम करतालो म्हाका तें विचारपाक. ड्रग्स विकतालो, कोणाचेर हात घातलो, मॉलेस्टेशन केलें मायनराचेर, वो कोणाक रेप करतालो, वो कितें तरी मर्डर केलें तेणे की तुमी ताका आपयतात आनी 3 ते 10 बसयतात. हिनियस क्रायम कांय केलें ना. हिनियस क्रायम करू ना. इट इज अ क्रायम विच कॅन बी इम्प्रिझनमेंट. सोडतो एक म्हणजे कोणी 5,000 दिल्यार तू सुट्टा. फायन दिता कितले पंचायत दिता. कंपाउंडेबल ऑफेन्स. That's what I'm saying. So there was no need of. Mother was sitting in the police station begging of the police. It seems please सोडा फायन कितें आसा तें आमी दितात. सॉरी बरोवन घेयात. मिस्टेक जावची ना यंगस्टर. आनी आवयनी सांगले चलोय सांगतालो खंय पळय म्हापसा इज नंबर 1 गार्बेज सारखे फिल्थ भरिल्ली आसा. थंय खंय डोर टू डोर एवरी डे जायना. ओके पब्लीक प्लेसीचेर कितें आसपाक जाय थंय तांचे गार्बेज बीन ना. ओके हांव कितें म्हणटा municipality is not doing the job. I mean, you all want to hold somebody responsible. First is the municipality, the ward councillor, the chairperson. There is the MLA there. मागीर ते हांवें म्हणलें खंय चूक जाली न्ही चल आमी फायन दितात ताका सोड. तो इतलो ट्रॉमाचेर येयलो प्रेशरायज ताका खंय पुलिसांनी तुमी करता आनी काडटा नोटीस आनी दिता ताका 35(3). ते कितें म्हूण केलां नोटीस काडल्या 14 कंप्लाय केला आनी घालपाचें तांचें आसता तें. नोटीस इज अ प्रोसिजर नो. Not you all tell him, you all call him 3 days in the police station. You all want to investigate. What was there to investigate? What was there to investigate? That is the problem. Means that is the point. The point because you have the video. तुका व्हिडिओ आसा मरे आनी आणि व्हिडिओ इज नॉट दॅट ही शोईंग समथिंग. Yeah. But still the boy admitted. आपण कार्बन उडयला. Admission आसा थंय. Admission आसा. He is admitting. Mother is saying आमी फायन भरता. काबार करूया. ना तुम्ही ताका स्टेटमेंट 10 o'clock चलया ना खंय सकाळी ब्रेकफास्ट सोड लंच ना इवनिंग टी ना रातचे जेवण ना आनी दोगांय भयण्यो बापड्यो त्यो दोगांय भयण्यो आवय प्लीड करता 10 धाडपाचे पयले ताका सांगता काय फाल्यां सकाळी 10 तूं येवपा जाय समन करपा जाय. रेपिस्टांक हांगा VIP म्हणून एडवोकेट हाडटा बेल दिता आनी सोडटा मरे. जो कोण सेंटिमेंट हर्ट करता रिलिजियस सेंटिमेंट करता हजारांनी आनी लाखांनी लोकांचे तांकां तुमी VIP अशें हाडटा आनी बेल दिवन सोडटा मरे. जावं तो कट्टर जावं तो वेलिंगर. आनी ते चल्यान केलें कितें रे. पुलीस इज ऑल्सो इन दीस हितूंत क्रायमात आसा. आनी वर्स्ट थिंग म्हणल्यार कितें जाणा तुज्यान वायट दिसता म्हणल्यार सांगपाक तुमी तो घरा कडेन येता आवय म्हणटा जेवण ना वाटेर कितें घेवया बापूय ना त्या घरांत बापूय पिड्यार जाल्लो आसा 8 वर्सां. मदर सेरीचम कितें तरी व्हरया भायर साकून कितें तरी हाडलें पार्सल. आवयन कितें म्हणलें खंय दे आर गॉड फियरिंग पीपल रोमन कॅथलिक्स दे गॉड फियरिंग पीपल. Mrs. Braganza said, it seems, come on, whatever it is, we are tired, but first we'll say our rosary. Tears करूया, मागीर फ्रेश जावया आनी जेवया. चल्यान फर्स्ट डे म्हणलें खंय तो ल्हानपणी साकून टेर्स म्हणटा तेंच्या घरात. रोजरी तुका खबर आसा. म्हणलें खंय रोजरी आनी करून कितें फायदो. वॉट आय हॅव गॉट बिकॉज तो नेबरहूड खंय ताजे क्लासमेट्स फ्रेंड्स एवरीबडी येस्टरडे वॉज सॉबिंग. दे सेइंग इतलो पोलायट इतलो कायंड इतलो येस मामा नो म्हणलें वचप ना ओके मामा. इतलो खंय तो पोलायट आनी इतलो फ्रेंडली भुरगो हेल्पफूल. आनी त्या चल्यान सांगलें खंय ना आपणाक आनी रजार करपाची ना आपूण न्हांवपाक वता हांव टायर्ड जालां. व्हडले भयणीन सांगलें खंय यू गो फ्रेशन अप. बाथरुमांत गेलो. बाथरुमांत गेल्यार बाथरुमांतल्यान भायर येना म्हूण भयण गेली खंय पळोवपाक वेर इज द ब्रदर वेर इज सॅम काय म्हणून. सॅमाचें खंय बाथरुमाचें दार खंय मातशें खिडी लावन आशिल्ली अशी ओपन आशिल्ली आनी उजवाड आशिल्लो. सॅम केल्यार जाप दिवना म्हूण ताका दिसलें खंय भाव खंय तरी स्ट्रेसान खंय तरी स्टोलाक गेला आसतलो कितें आनी तें आख्खें घर सोदपाक लागलें. वयर एक रुमांत तो आसता रिलॅक्स करता थंय ना म्हूण तें परतून धांवन आयलें खंय
पॅनिक झाले आणि सेम 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 कोण बाथरुमाकडे गेल्या खंय आवाज दिना म्हणून दार ओपन केल्यार पयल्यार खंय त्याने शॉट करून तो पडलेलो आसा जमनीर डेड. एका खंयच्यान तर ती एअर गन खंयच्यान मेळ्ळी ती आमकां खबर ना, बट एअर गन घेवन त्याने शॉट केलो आणि तो थंय नाच जालो. ते बरें आसा. लेटर वेन मदर केम टू नो बोथ द सिस्टर जेवण बीन काय ना त्यांच्या घरात स्थिती पळोवपा जाय. दे आर डिस्टर्ब. रातचे कितले तरी लेट जालो. आवय फोन मारता, आवय खंय दुसऱ्या भयणीक घेवन खंय आजिलोत गेली म्हापसा. सांगले आपलो चोरो थंय अशें अशें जाल्लें आसा, इज कमिटेड सुसायड. ट्रॉमटायज जाल्लो तो भुरगो, ह्युमिलेट जाल्लो तो, प्रेशरायज. आनी वाय ही टूक दॅट डिसिजन आय एम टेलिंग यू. त्याने अलार्म देखून घातिल्लो खंय 9:45 टू गो इन द मॉर्निंग. अलार्म घातिल्लो, बट द वर्स्ट पार्ट, अलार्म घातिल्लो, बट वेन ही सेट विथ द मोबाईल टू चेक, he saw that his video is trending. This fellow who had sent, it's trending and rubbish comments are coming. सो हातूंतल्यान एक म्हणटा ते दोन म्हणजे एक म्हणटा गार्बेजीचो इश्यू, तो म्हणटा आसाच म्युनिसिपालिटीज. म्हणजे हांगा मडगांवां बसून आतां कितें जाता तें पळयल्यार सगळे व्हडले व्हडले कितें इतले पयशे मोडले तितले पयशे मोडले करून करतात. निमाणे कडेन ते गार्बेज हातूंत करता. आनी दुसरें म्हणटात ते आतां सनसोड्याचेर बी आमच्या भायल्यान साकून हाडून गार्बेज उडयतात, नाका उडोवपाक दिना अशें अशें. मेन म्हणटा सद्याक प्रॉब्लेम आहा तो जर उडोवपाक ना ताणें उडोवपाचें खंय तरी गार्बेज करपाचें कितें. Before coming to this garbage, I would like to continue Yeah. that night the mother had to take, when she came to know that there is no ambulance. Tika khay she was for hours she had to stay there. Then later they told in Mapsa Azulo there is no ambulance to get your son. आणि त्यांचे घर मरे नेरो रोड आसा तो. आवयन खंय गाडी घेतली, कोण तरी एक हेल्प करपाक एक भुरगो आयलो भयण्यांनी. इमॅजिन अ मदर, रक्ताच्यो भयण्यो आवय जेणे कुसव्यान जल्माक दिले त्या भुरग्याक, ती बाथरुमांतले मेल्ल्या भुरग्याक आपले गाडयेन घालता ड्रॅग करून, आणि ती गाडी घेवन ती हॉस्पिटलांत वता मॉर्गान ती बॉडी घालपाक. आता दुसरे कमिंग टू युअर पॉयंट, गार्बेज. तूं म्हाका एक सांग, तुका दिसना गार्बेज पॉलिसीच जाल्ली आसा व्हडली गार्बेज. हांव खरें सांगता तुका. आणि सरकाराचें लक्ष खंय आसा, बेजीक मरे तें आमकां गार्बेज. हे तुमी म्हणटात सिवीक सेन्स आसपा जाय. एवरीबडी हॅज गॉट सिवीक सेन्स, एंड हू डोंट who have no civic sense also, he is means who does those things, violate करता, that person. मेन म्हणटा म्युनिसिपालिटीक सिवीक सेन्स आसा काय आता हांव तेच पॉयंटार येताले. हांव कितें म्हणटा, आयज समज म्युनिसिपालिटी डोर टू डोर कलेक्शन टायमार करताली, और जे ते हिप्स ऑफ गार्बेज उडयल्या ती तुमी बोर्ड लायल्लो, नो डंपिंग गार्बेज, फायन इम्प्रिझनमेंट ऑर फायन ऑफ 5,000 कितें बोर्ड लायल्लो, और ते बिन्स दवरिल्ले, तर ही आयज ह्या चलयाची मृत्यू जावपाची न्ही. द रूट कॉज इज गार्बेज. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल. इट इज फॉरगेट, दॅट इज सेकंडरी, बट रूट कॉज इज गार्बेज. कित्याक म्युनिसिपालिटी आयज तुमी पळयला, तूं आतां खंय समज केपें तूं रावता, केपें साकून तूं पणजे वचपाचें आसा, आनी तूं रस्त्यार खंय तरी शॉपार रावता आनी कितें चिप्साचें पॅकेट खाता. तूं चिप्स खातलो आनी कितें पळयतलो, खंय सुवात आसा डस्टबीन घालपाक, डस्टबीन खंय आसा. थोडे लोक कितें करता, डस्टबीन ना म्हणटा स्लो उडयता आनी वता. इफ देर इज अ डस्टबीन मेड अवेलेबल टू एवरी स्टॉप, बस स्टँड्स, बस स्टॉप्स, इन द मार्केट्स, ही असली कधी जावपाना. मिस्टेक आसा तुमची. द फॉल्ट लाईज विथ द गव्हर्नमेंट. सेकंडली म्युनिसिपालिटी आमचे पळय डोर टू डोर करता म्हणटा, थोडे कडेन जाता ड्राय वेस्ट, वेट वेस्ट, पूण म्हापसा खंय असले सुवातेर हिप्स एंड हिप्स ऑफ गार्बेज, एवरी पायल ऑफ गार्बेज पडिल्ली आसा रस्त्यार. सो हू इज टू बी ब्लेम्ड? Joshua is the MLA. He has civic to. sense पयली म्युनिसिपालिटी. I'm telling Joshua. See, one youth of your constituency is gone. Young youth is gone. See, you are the father of that place. I mean to say, you are the MLA. You should put the municipality in place. आता chairperson नाकून तुम्ही रक्ताचे हात करून घेतल्या, and all the buck falls on you all also. It is not only the boy who has done the video and circulated it, and even the police. All garbage समज क्लीन जाताली डोर टू डोर एवरी डे, और डस्टबीन आशिल्ले, और ते बोर्ड आशिल्ले, ही गती जावपाची न्ही. ते चल्यान चितला आसतले, अरे गार्बेज व्हरपा येना, कितें करतलो आपूण एक कार्डबोर्ड घेवन. सो ताका दिसलें जायते लोक उडयता. सेकंड थिंग इज मेन म्हणटात ते गोंयचे पुलिसींग इज शुड बी द सेन्सिटीव आसपाक जाय टुवर्ड्स द पीपल. सो आतां तुवेंच म्हाका दिसता एक 4-5 इश्यू घेतले आसतले. मडगांवचो तो एडबगाचो इश्यू जालो, जेस्टराचो इश्यू जालो, हे जालो. सो हे कितें मेन म्हणटात ते एक हो सादी, ही तूं आतां आतांचे आमचे म्हापशेच्या ती सादी गजाल. ताजे कडल्यान एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करून बरोवन घेवपाचो, ताजें कितें आसा तें फुडें चार्जशीट करपाचें, कितें करपाचें, दॅट इज टेक्निकल कितें आसा तें करपाचें. तूं म्हणटा 3 व्हरून 10 बसून बरोवन बसोवन दवरपाक, एक स्टेटमेंट घेवपाक, आनी दुसरें म्हणटा PI ना.
असली बारीक कामां PI करना. इट शुड बी डन बाय सम हेड See, कॉन्स्टेबल. he had not committed a crime Yeah. which is in a very severe, very bad. म्हळ्यार the way I said, murder or rape करून आशिल्ली. ताका इतले वत बसोवपाक PI ना मरे, ताजे कडेन अंडरटेकिंग घेवपा आशिल्लें Yeah. आणि फाल्यां समन करपा ताले दांग. तो 3 गेल्लो, 3:30 घरा येता आसलो. तुम्ही त्याच्या आवयक तेका भयण्याक न्ही ह्युमिलेट केलें. इट सीम्स ताका ट्रॉमटायज केलें ते पुलीस स्टेशनात. कसली उतरां परतून परतून किर ट्रॉमटायज करून जालें हें तें ह्युमिलेशन जालें, प्रेशरायज जालो. ही कुड नॉट टेक. पुलीस हॅज एक्टेड इनसेन्सिटिव्ह जाल्ले आसा पुलीस. ताका लागूनच म्हणटा हांव सद्याक आतां जर पळयलें एडबगाची केस आता ताका सेम केस तुझ्या ह्याच सिटार येवन हांवें लास्ट म्हाका 3 म्हयने जाले 3-4 केसीस घेतल्या आणि ऑल अबाउट लॉ अँड ऑर्डर विच हॅज फेल्ड इन गोवा. फर्स्ट एडबगाची चूक कितें जाल्ली, ताणें कसलो क्रायम व्हडलो करून नाशिल्लो. FC गोवाची मॅच मेळना म्हणून एक कॅन पिल्लो तो हाफ बियराचो आणि मातशे गाडयेर मारता म्हणून कोणें कंप्लेन केलो म्हणून थंयच्यान ताका हाडून चेन बांदून पांयांक मारून तकली फोडून 4 म्हयनो तो JMCत आशिल्लो. 3 सर्जरी ताज्यो ब्रेनाच्यो जाल्या. I know what I have gone through along with the parents, his auntie and parents. I know what it was for me. Every day praying to Jesus for him. ताका एक मिरेकलस हात लायलो जेजून, कित्याक हजारांनी लोकांनी प्रे केलें म्हणून. बट डू यू नो नाव वेर he is there at home on the bed. He is trying to regain. Physio has started. Speech therapy is going on. Good food you have to give. The boy who was the only sole breadwinner is today in the bed, and the senior citizen mother who has got problems in the knees and back, taje Viola auntyच्या पायान बीन दुख, she is doing the service. Uncle has to do. Auntie comes with medicine. कोणाक लागून हे कोणाची मिस्टेक जाल्ली? पुलिसाची न्ही. तो पुलीस सुसेगाद आसा. तर ताजेर आतां चार्जशीट जावपाची आसा म्हणून म्हाका क्रायम PIनी सांगलें, क्रायम ब्रांचाच्या. आतां हांव रावला ते चार्जशीट घेवन मागीर केस स्टार्ट जावपाक. बिकॉज वी आर नॉट हियर टू कॉम्प्रोमायज. बिकॉज कोणें रॉंग केलां ताका गिल्टी आसा ताका जावपा जाय. दुसरें म्हणटा ते जेस्टराचे हांव आयिल्लें. जेस्टर तो नॉर्थाक गेल्लो फ्रेंड्सां बारा पार्टीक. रातचे 2 एक्सिडंट जालो. सगळे 12 लाखाचे भांगार आनी पाउंड्स. कितें जालें, तो चलून एम्ब्युलन्सान गेला. वयल्यान तो पुलिसांक सांगला तेणी एक मोटर करून म्हाका घरा धाडा. अटॅच माय कार व्हेकल, आय विल कम टुमॉरो टू द पुलीस स्टेशन. नो, फोर्सफुली 2 PCR व्हॅन येवन ताका तो चलून गेला आणि मागीर नेक्स्ट डे ताका डेड म्हणटात आणि भांगारूच ना, फक्त एक सोरपोडी आनी एक मुदी दिता, कांयच ना. सो कोण करता हें? अरे हांव कितें म्हणटा पुलिसांक न्ही, नॉट ऑल पुलीस. आय हॅव हाय रिस्पेक्ट फॉर पुलीस. आय एम टेलिंग यू, आय रिस्पेक्ट पुलीस. बट देर आर सम रॉटन वन्स हू थिंक दॅट दे आर अबाव एनिथींग. आणि हियर होम मिनिस्ट्रीची चूक जाल्ली आसा. प्रमोद सावंत आमचो CMाक काल विचारलें, वॉट यू हॅव टू से अबाउट दीस म्हणून. हो यंग भुरगो मेला, ताची चौकशी करपाक पडटली. तू फक्त चौकशी करत रावतलो, तुज्या कर मरे. ही शूड हॅव फर्स्ट सस्पेंडेड द PI एंड द PSI. म्हजो काल डिमांड आशिल्लो. तर फॅमिली म्हणटा नाल्यार आमी डेड बॉडी घरा हाडपाना. ते मेल्ले कुडीक मातीक लावपाकूच जाय. ताजेर कांय पॉलिटिक्स करपा जायना, ताजेर कांय. बट दे आर इमोशनली वीक. दे आर ते मायंड तांचे वीक जाल्ले आसा. येस्टरडे दे बस्टेड आउट. अंकलान म्हणलें भयणी उबाल्यो आमी बॉडी हाडपाना सॅम्युएलाची टील these people are arrested and we want to see who's the person who had viral the video. ऐकून घेता त्या भाशेन ताका खंय तरी लिपोवन दवरला. ताजी कितें आयडेंटिटी दाखयना तुमी. द फॉल लायज पळय त्या चल्यान मरे ताजी चावी काढून घेवपाची न्ही. यू डोंट हॅव, ओन्ली द पुलीस हॅज रायट चावी काडपाची आनी आपल्या कडेन दवरपाची आनी वचपाक दिवना ती. ही कुडे कॉल्ड पुलीस आनी हे जाता आशिल्लें. तूं व्हिडिओ काडलो मरे, काड तूं व्हिडिओ. तुकाय जाय मरे सिटी क्लीन, सगळ्यांक जाय, प्रतिमाकय जाय. हांवें जाय ते व्हिडिओ काडले आसतले लायफान. जाय ते एक्टिविस्ट काडटा, जाय ते लोक काडटा हू रियली हॅव दॅट सिवीक सेन्स. वी अंडरस्टूड, बट यू शूड हॅव कॉल्ड द कॉप्स. पुलिसांक आपोवपाक जाय आशिल्ले त्या सायटीचेर इतले आशिल्ले जाल्यार. नाल्यार कंप्लेन दिवपाक तूं वचपाक जाय आशिल्लें. तुजे कडेन नंबर आसा, नांव आसा, तूं सोशल मिडियार घालून ते व्हायरल करता. दिस वॉज रायट. It would have been, you would have been a hero if you had to go to the concerned authority like a watch punch, ward councillor, chairperson, or police. प्रतिमा तुका तेच सांगता भुरगो ट्रॉमटायज जावन मेलो मरे. एक तुका हेच सांगता सद्याक गोंयाक आतां हे मोरल पुलिसिंग म्हणटात त्या भाशेन चड अती जाता दिसता तुका. चड जाला आणि कायदो आपल्या हातीन घेता. यू ऑल आर रक्षक मरे, तुम्ही जाल्यार भिक्षक मरे. ते म्हणणं तुका हे जे कोण सोशल मिडियाचेर घालतात ते तांकां तूं एक व्हिडिओ काडलो, म्हाका प्रायवसी ना. इवन आय हे जर हांवें कितें हे केला, कितें आमचे गुन्हो केला अशें तरी म्हाका प्रायवसी ना. मेन म्हणटा तूं म्हणटा अशें पुलिसा कडेन तूं केस कर, हे कर.
तुका अधिकार कोणें दिलो तो व्हायरल करपाचो? That is what I'm saying. Some people should know this. People are not understanding. That is what I'm saying. Who gave you that? तुका कोणे राईट दिलो तो व्हायरल करपाक? तू काढ एज एव्हिडन्स काढला मरे. एव्हिडन्स म्हणून दवर आनी राईट टायमाचेर राईट ऑथॉरिटी पुलीस स्टेशन और म्युन्सिपालिटी वता तेन्ना दाखय. यू डोंट हॅव राईट टू फाल्यां कोणेय तुजो कसलोय व्हिडिओ काडटलो मरे. तू आंगणात बसला तो व्हिडिओ काडटलो आनी कितें काडटलो? तुजे प्रायवसी भंग करपाक जाता. सो यू कॅनॉट डू दॅट. आणि पुलिसांचे म्हाका हेच कॉमिक दिसता की पुलिसांनी ताका ट्रॉमटायज केलो. आता पळय सोहम नाईक म्हणटा तो तुमचेच थंयचो मरे तो कुडचोरेचे. त्याने यंग चेडवांकनी कशे तांची आबरू काडली, ब्लॅकमेल केले तांचे व्हिडिओ काडून आणि तो सुसेगाद बेल घेवन आसा मरे. बेल घेतलो तो बिकॉज ऑफ पुलिसाची So, was इन्व्हेस्टिगेशन it फेलियर. failure? That is what where police wants when they get this. That time everything is fine. सोहमाक कितलो उगत तुम्ही पुलीस स्टेशनात बसयल्लो? सोहम कितें व्हीआयपीचो चलो म्हणून तुम्ही अशें केलें? व तुमचो कोण लागता म्हणून? It is wrong. Soham was arrested. He was under the That bar. is also arrested after the pressure of the people. The youth came out there. ना तशें म्हणटा हांव जस्ट ऑन द तुका सिच्युएशन कितें आसा सांगपाक सोदता. सोहमाक अरेस्ट करून हें केलं. मेन म्हणटात तो ज्या तरेन हम्म. ती केस परस्यू जावपा हातूंकय आनी एक हें आसा. जे विक्टिम्स आसात तांकां सारके कितें आमचे ट्रॉमटायज करतात. ना तेच सांगता ट्रॉमटायज सोड. जे कोण हे आहा तांकां सारके कन्विन्स करून तांकां फुडें हाडपाचें सोडून ते करनासतना तांकां केसी जावपाक जाय म्हणून कशे फुडें हाडून निमाणे कडेन विक्टिम्स आहात ताणेच तेच बॅकआउट जातात. सो बेजिकली आतां पुलिसाचेच न्ही आतां बाकीचे जे कोण आसात जे कोण हातूंत केसीक हे आशिल्ले मेन म्हणटा ते कशें जाता की जेन्ना आमच्या टीव्हीचेर किंवा हाजेर दिसता तेन्ना गरजे भायर म्हणजे सगळ्यात म्हाका लोक दिसता पुलीस कमी हे जातात आनी लोक चड पुलीस जातात. आता चड लोक सोहमाचे जर चारय केसी जर फेल जातात बिकॉज ऑफ दिस पुलिसिंग ऑफ सोशल मीडिया मोरल पुलिसिंग आहा न्ही ताजो हे. सो ताका लागून ताका एक दोनच जर केसीक सारखे थरोली जर हे करून इन्व्हेस्टिगेटिव्ह करून केल्ले येन्ना मात भितर आसता आशिल्लो. आता एक 15 दिसांनी तो अजुनूय भितर आसा ना अशें न्ही पूण जस्ट टेक्निकली भितर आसा आनी 15 दिसांनी सुट्टा. the crime what Soham is created from Kurchor and that boy, it is actually non-bailable. Hope you know that. That crime what he has done is very serious in nature. आणि ताका पॉक्सो लागता आणि लायला आसतलो तो सेक्शन. पॉक्सो ड्रॉप then this is it what I'm trying to tell Govan. Siddhi Naik was caught dead. She was caught dead on the beach नागडे. पुलीस खंय आशिल्ले तेन्ना? असले टायमार पुलीस खंय असतात? ते ड्रग्स इतले चलपा लागले नॉर्थात जावन ते मांद्रे आनी खंयच्यानी वच आनी कोस्टल बेल्टाक वच कालांगूट बीन ड्रग लॉर्ड्स आसा मरे थंय तांचेर कित्याक पुलिसिंग जायना? पुलीस तेन्ना खंय आसता कोण चलीचेर रेप जाता चोरी जाता मर्डर जाता तेन्ना पुलीस दिश्टी पडना मरे. आणि हे इतलो ब्लो आउट केलो that as we have lost a child. 2 days people will talk, 3 days people will talk, then it is end. But then So who is suffering? The family. I'm sympathizing with the mother and the daughters. ताका लागून म्हणटा हांव पुलिसांक चिंतपा जाय. पुलिसांचे हे फकत एक आमी उदाहरण म्हण घेतलें हाजेर आमी रावपाक जायना. आतां एक सॅम्युअल गेलो जाल्यार आनीक सॅम्युअल वचपाक जायना. ते मेन ताका लागून कितें करपाक जाय? ताका लागून सीएमान जाता तितले बेगीन CM don't take it for granted because it's your home ministry. CM, everyone is talking today and people are watching you. Govans are watching you. Listen, one soul is gone. If God forbid तोच तुज्या घरातलो कोण आशिल्लो जाल्यार आनी ताका हें जाल्लें जाल्यार कितें जावपाचें? We are human beings. We tend to make mistakes. But then when we say sorry and apology मागतात तेन्ना मानून घेवपाक जाय. आनी त्या भुरग्यान इतलो व्हडलो क्रायम करून आसलो. Now it's your duty. Yesterday also हांव मातशें तिडकेन उलयलें. Aggressionan उलयलें because it hurt me because I was with the mother for 1 hour before that talking to her. I saw the heartbroken mother. So हांव सांगपाचो CM आमी तुका इतलेंच सांगता मिस्टेक जाल्या पुलिसांची ताका 3 ते 10 इन्क्वायरीक दवरपाचेच न्ही. हे पुलिसां कडेन कांयच काम ना. लोक बेकार आसात तुमी ताका इतले उगत हाडून बसयतात. सो पुलिसान CMान म्हाका दिसता पयलें तांकां अंडर सस्पेन्शन दवरपाक जाय. इन्क्वायरी तांचेर लावपाक जाय. दिस इज माय ओनली डिमांड. सो दॅट नो 1-2 पुलिसांचे कडेन जालें न्ही आख्खे गोंयांत जे थोडे पुलीस आसात जे दादागिरी करतात तांकां नेट येता पळय कोणाच्या पावराचेर नासता ते खबर ना तांकां खंय तरी कळपा जाय बाबा आय एम केप्ट ऑन अंडर सर्विलन्स म्हणून आपणाचे दोळे आसा. CM तूं लायटली सोडपाला जेस्टराचे पळय भांगार मेळना जालां. एडबगाक म्हाका झगडपा पडटा अजून जस्टीस दिवपाक जाय म्हणून चार्जशीट जातलें म्हणून इतलो टायम तुजो सरकार लावपाला आनी आयज हे पळय सॅम्युअलाचें don't take it for granted. It's going very negative. It's gone negative against you all. And CMान मातशी इंटरव्हीन करपा जाय.
जोशुआ तुझोच मरे MLA बीजेपीचो म्हापशेचो, ताका घेवन बस मरे. कितें गार्बेजीक लागून एक भुरग्याचो जीव वचप म्हणल्यार फॉल्ट वॉज विथ द गार्बेज म्हणल्यार तुमची म्युन्सिपालिटी वॉज नॉट डुईंग देयर जॉब. हिप्स ऑफ गार्बेज इज देर. चेअरपर्सन कितें करतालो आपय मरे ते चेअरपर्सनाक जोशुआचोच आसतलो तो, बिकॉज बीजेपी इज रुलींग देर. आपय ते जोशुआन ताका आपोवपाचें चेअरपर्सनांनी वॉर्ड कावन्सिलराक आनी विचारपाचें कितें खरें जावं नाशिल्लें. फॉल्ट तांचो जाल्लो आसा पूण बली भुरग्याची गेल्ली आसा. 22 वर्सांचो ताजें लायफ ओपन जावपा आशिल्लें आतां. लायफ ओपन जावपा आशिल्लें. ही वॉज ओनली सहारा फॉर हिज मदर. Sisters would have got married and gone. They'll get married and go. What about that widow mother? What she is going through? So CM don't take it lightly. जे केस म्हणून हे असले आमच्या गोंयांत केन्नाच जायना आशिल्लें. फाटले 10 वर्सां तुमचो सरकार आयला तेन्ना सगळें पडला पाड. हांव मागता मातशें कितें एक्शन घे. यू आर नॉट ओनली अ बीजेपी CM. यू आर द CM ऑफ गोंयकार. आय हॅव नथिंग अगेन्स्ट यू प्रमोद सावंत. म्हज्यान तुजें पर्सनल कितें आसा काय ना. बट हांव तुका सांगू सोदता आय एम टॉकिंग एज अ चीफ मिनिस्टर. तुजे खुर्चेचेर उलयता नॉट एज प्रमोद सावंत. एज चीफ मिनिस्टर प्लीज पुट युअर होम मिनिस्ट्री इन प्लेस. प्रतिमा, हे हातूंत भितर पॉलिटिकल एंगल हाडच्या परस म्हाका दिसता सोशल हातूंतल्यान त्याचे हे करपाक जाय. नो आय एम टेलिंग द यूथ ऑल्सो. आय एम टेलिंग ते मेन म्हणटा ते एक म्हणटात ते आतां इवन आमचे जे कितें सोशल एक्टिविस्ट आहात तांणी आतां चिंतचें पडटलें. तांच्या हातांत ते एक मोबायल आसता. मोबायल आसा तो दिस इज रिकॉर्डिंग आतां रिकॉर्डिंग करून एकदां अशें जाता की ते रिकॉर्डिंग करून गाळी मारपाचे जातात. सामके व्हडले व्हडले तुजे थोडे थोडे कलिग्स आसतले ते थोडे ते हे करून सामके हे गाळी मारतात. सो एटलीस्ट आय हॅव नॉट नेवर डन दॅट and I don't have the habit of. तू म्हणना पण तुझे कलिग्स आहात थोडी तातूंत. ऑल कांट बी द सेम नो. 5 बोटां एक आसपाक शकता. सो एक हातूंक आतां निमाणे कडेन हे करता आसतना आतां एक म्हणटात ते असली जेन्ना जाता असली जेन्ना व्हायरल हे करपाक नो सुशांत मेन डेमोक्रेसी इज ओके. डेमोक्रेसी फोन हातीत आसा सगळ्यांक दिसता रिकॉर्ड करपाक. पूण हांव कितें म्हणटा तुमी रिकॉर्डिंग करता ते एविडन्स म्हूण दवरा. जगार घालपाक न्ही. यू ऑल आर ट्रॉमटायझिंग समबडी एंड सी दॅट पर्सन्स मानसीक स्थिती कित्याक जाता. एक सांगता तुका डेमोक्रेसी म्हणटा डेमोक्रेसीन तुका जितले अधिकार दिल्या तितले रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या. तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या तेच हांव सांगपाक सोदता. सो तो डेमोक्रेटीक रायट म्हणून तुम्ही व्हिडिओ काढून तुमकां रायट दिवना की तो व्हायरल करपाक आनी कोणाचे जिवार खेळपाक. तुम्ही तो एविडन्स म्हणून दवरा. कन्सर्न ऑथॉरिटी कोणी जावन सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो फ्री टू डू व्हिडिओग्राफी और एनी लेमॅन कॅन डू एनी यूथ कॅन डू एनीथिंग रॉंग इज एवरीथिंग रायट. इट्स एज एविडन्स. पूण तुम्ही जगार घालपाक तुमकां रायट ना. पयले तुमची रायट आसा कन्सर्न ऑथॉरिटी वचा पुलीस स्टेशनार वचा वो खंयच्या ऑफिसांत वचात आनी तुमी तें हें करात थंय एक्सपोज करा आनी ना म्हणली जाल्यार मागीर तुमी व्हिडिओ आउट करा प्रेसाक दियात. देर इज मिडिया ऑल्सो. व्हिडिओ आउट करपाचो तुका मेन म्हणटा अधिकारच ना. एक फर्स्ट दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग. आनी दुसरे गिव इट टू द ऑथॉरिटी. गिव इट टू द ऑथॉरिटी एंड देन एज एविडन्स इफ दॅट पर्सन डिनायज देन यू हॅव द रायट एविडन्स म्हणून. आनी एक सद्याक म्हाका दिसता हे सगळो जर इश्यू जर पळयलो आता इवन जे आमचे आमदार आसात ताणे आता हो इश्यू सामको सिरियस घेवपाक जाय आनी हो इश्यू ह्या इश्यूचेर असेंब्लीक भितर डिस्कशन जावपाक जाय. दुसरे म्हणटात ते अशे सोशल मिडियाचो जो गैरवापर जाता ताजेर म्हाका दिसता आता सामके स्ट्रिक्ट एक्शन बंधनां हाडपाक जाय. मेन म्हणटात ते रिस्ट्रिक्शन्स हाडपाक जाय. वन हॅज टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी नो. तेच तुका जेन्ना एक खंयचेय माध्यम दिता. वायट कितें दिसलें जाणा सुशांत काल पुलीस आयले खंय फॉरेन्सिक हे पंचनामा करपाक म्हणून गेलो केन्ना तो गेलो खंयच्या दिसात तो पयर राती 4 तारखेर गेलो. ओके तेणे आपलो जीव सोंपयलो. 5 तारखेर काल आवयन व्हरून बॉडी गाडयेन घालून व्हरून JMCत घातली हितून मॉर्गान घातल्या. देंपारा पुलीस आयले आनी सगळे सोशल मिडियान पळयलें पुलीस इज कम कॅज्युअल विजीट. ते सांगता की पंचनामा करपा आयल्या. फॅमिली चालले खंय वेर इज द PI हू हॅज टू कम देर. PI येवपाक जाय न्ही. भलतेच कोण आयल्यात केस कोण चलयता PI PSA आनी देन खंय थंय वयल्यान उलयतात खंय ते की ताजे कडल्यान गन खंयच्यान आयलें तें म्हाकाय खबर ना तुमकांय खबर ना. आनी ओके फायन ते आतां गन बट देन दे वर इन्सिस्टिंग ऑन द गन एंड ट्रायिंग टू डायवर्ट द इश्यू. बट लेट मी टेल यू ऑल द रूट कॉज इज कितें आसा ते पळयात. आतां मागीर फॉरेन्सिक रिपोर्ट आयलो. फॉरेन्सिक रिपोर्ट सेड इट्स नॉट अ रियल गन मीन्स इट इज अ एअर गन. नो डाउट गन इज अ गन. टॉय गन जावं प्ले गन जावं कसले गेम गन जावं गन मेलो न्ही मृत्यू जाली न्ही. सो दीस इतल्या लेवलाचेर ते केले एंड देन फॉरेन्सिकान सांगलें इट वॉज अ एअर गन म्हणून.
सो आय डोंट नो ताजेय कारवाई जावपा जाय. वी हॅव टू नो लायक कोणे कोणे घरा कडेन असले एपार दवरला तेजे तुका भिरांत दिसता. मेन म्हणजे असली जेन्ना प्रकरणां हँडल करतात तेन्ना आमचे पुलीस कितले सेन्सिटिव्ह आणि हेय सांगता गनाचे न्ही पळोवपाक जाय. जीव घेवपा जाल्यार मनीस न्ही कसो घेता. आता तुमी गनाचेर डायवर्ट केल्ले आसा येस त्या कारवाई ताजेर जावपा जाय एअर गन जावं कितें जावं बट समज ताका तो उपाय नाशिल्लो आनी ही हॅड डिसायडेड टू किल हिमसेल्फ बिकॉज ही इज ट्रॉमटायज्ड लुकिंग एट द कमेंट्स ऑन द सोशल मीडिया. ही कुड हॅव जस्ट गॉन एंड टेकन अ किचन नाईफ एंड कट हिज स्लीट मेलो. अदरवायज यू कुड हॅव गॉन इन द बेडरूम आनी फॅनाक लायता आसली दोरी आनी मरता आशिल्लो. सो डायवर्ट करनाका. तुमची चूक जाल्या. पहिले म्हणटा ते म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन एमएलएन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय. दुसरे म्हणटा तो व्हिडिओ जो काडिल्लो ताजे बायक स्टॉप करपाक तुका अधिकार नाशिल्लो तुवें कायदो हातीन घेतलो तेणे सॉरी तुका म्हणल्यार तुवें आयकुना तो तुवें व्हिडिओ काडला जाल्यार तुवें वचपा आशिल्ल्यान कंपिटंट ऑथॉरिटीक दिवपा आसलें कंप्लेन. आनी थर्ड म्हणटा ते पुलिसाची चूक जाल्ली आसा की 3 ते 10 त्या भुरग्याक तुमी दवरपाची गरज नाशिल्ली. यू ऑल हॅव टॉर्चर्ड हिम. You all have harassed him mentally. Very insensible and insensitive. Mapsa police has acted. सो ही आमी आमचे भासाभास कन्क्लूड करता आसतना म्हाका दिसता की मेन म्हणटात ते आतां आमचे जे कोण पुलीस किंवा बाकीचे जे कोण आसात ताणें आतां मातशें सेन्सिटिव्ह जावचे पडटा. Very sensitive. कारण तूं जेन्ना हँडल करता ते फकत अशें एक ऑब्जेक्टा कडेन करना एक मनशाचे फिलिंग्सा कडेन तूं हय. हँडल करता. मे बी तो व्हिडिओ काडटा तोय ताकाय हें लागता कारण ताजे फुडें म्हणजे ताजे फुडें कितें जावपाक शकता हें आतां कळ्ळें. Maybe that fellow who did a video, his intention must be like, no, our city has to be clean. So खरें आसतलो पर्टिक्युलर बट चूक जाल्या ती जाल्या देन ताका माफी ना. ना चूक जाली ती सोड देन एटिट्यूड ताजो आसता कित्याक तूं अशें करता आणि दादागिरीन उलयता मेन तूं. म्हणटा ते मोरल पुलिसिंग आहा म्हणटा ताजेर आतां म्हाका दिसता तू कोण रे आमी- कायदो हातीन घेवपाक. हा. तुवें पयले कोणे उडयला तुवें काडलो व्हिडिओ तूं आपय पुलिसांक ताका लागून म्हणटा हँड हिम ओवर टू पुलीस. ताका लागून म्हणटा हे मोरल पुलिसिंग Who are you मोरल to argue? पुलिसिंग ते आतां बंद जावपाक बंद जावपा जाय. पुलीस कितें आसा तांकां पुलीस कित्याक केला तांकां नोकरी कित्याक दिल्ली आसा ती तांची ड्युटी. आमची ड्युटी कितें नजरे काडपाचें. सो ही आमी चर्चा थांबयता. कायदो हातीन घेवपाचो न्ही. ही चर्चा थांबयता आसतना Yes. एकच हांव ह्या माध्यमांतल्यान मागपाक सोदता की हाजी मेन म्हणजे थरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. मेन म्हणटा ते Justice जावपाक फकत ते एक सुसायडल एंगल घेवनूच हे न्ही. ते सुसायडल म्हणल्यार ताका सुसायडल What made him commit suicide? It is abetment to suicide. I have just told yesterday. एबेटमेंट. सो एबेटमेंटा भितर कोण कोण येता Exactly. तो व्हिडिओ काडटा काडटा येता येता. प्लस ताका जर पुलिसांनी ह्युमिलेट केला पुलिसान केलाच न्ही. सो पुलीस येतात PI इन द PSI. ते येतात. ती इन्क्वायरी लागपाकूच जाय. हाजेर हे सगळे हे जावपाक जाय आनी एक म्हणटात ते सदांच आमी शिक्षा कित्याक दितात कोणाकय दुसऱ्याक भंय भंय दिसपा जाय. फियर शुड बी इन्स्टिल इन द माइंड ऑफ अदर्स. अदर्स. अरे बाबा ताका हें केलां ही इज हेल्ड गिल्टी हा. सो दुसऱ्याक भिरांत येवपा खातीर आपूण तशें करपाची पडना. ह्या प्रकरणाक हेंका दोग जाणांक ह्या प्रकरणाक अशे तरेन कारवाई जावपाक जाय की दुसऱ्या भिवपाक जाय हाज्या फुडें जर तशें केलें जाल्यार Lesson to be learned. हे जावपाक जाय. इतलेंच म्हणटा आतां ही चर्चा हांगा थांबयतात. प्रतिमा देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.